अशें जाल्लें आहा की 16,000 का 6,000 16,621 टोटल ऑब्जेक्शनां म्हळ्यार 2013 घेतल्या ती आनी 2015 एंड आनी 16 घेतल्या ती टोटल 16,000 ऑब्जेक्शनां आयलीं आनी ही 16,000 ऑब्जेक्शनां सगळीं आयकूंक पावले ना. स्पिकर सर हाजेर एक इशू आयलो की हें कित्याक जाता ताजेर अशें जालें की एक रॅशनलायजेशन पॉलिसी म्हूण केली. रॅशनलायजेशन पॉलिसी म्हणटा तातूंत कितें जालें की जे 2001 थोड्या लोकांचे प्रॉपर्टीज ज्यो आशिल्ल्यो ज्यो सेटलमेंट झोनान आसल्यो त्यो 2021 ऑर्चर्ड झोनान दाखयल्यो. द गव्हर्मेंट इंटेंड्स टू हॅव अ न्यू रिजनल प्लॅन. नाव दीस न्यू रिजनल प्लॅन कॅनॉट हॅव एन हॉरायझन पिरियड ऑफ 2021. माननीय मंत्री मातशें थोडक्यात सांगात. ना स्पिकर सर हो म्हत्वाचो इशू आनी ताणें आयकुपाची गरज आसा. आतां आमी 2017 आहा 3.5 वर्सांनी एक नवो रिजनल प्लॅन येता. 3.5 वर्सांनी नवो रिजनल प्लॅन परतो करपाक बसुया काय 2030 मेरेन प्लॅनिंग करुया. सरकाराक कशें दिसता की एक मिनीट सरकाराक कशें दिसता तूं मागीर उलय तुजें 2030 मेरेन रिजनल प्लॅन करचो and for which the basis of this plan will be TDR policy, Transferable Development Rights. ही पॉलिसी एक पार्शियली दुसऱ्या स्टेटींनी यूज केल्ली आहा आनी प्रोग्रेसिव्ह कंट्रीज लायक द युनायटेड स्टेट्स हॅव डन इट. वी फील दॅट गोवा इज अ प्रोग्रेसिव्ह स्टेट की जे अर्जंट आनी एसेन्शियल वस्तू आहा केसीस ज्यो आहा त्यो टावन कंट्री प्लॅनिंग बोर्डान कन्सिडर करच्यो इन द इंटरीम पिरियड. हें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता हातूंत ट्रान्सपेरन्सी उरतली आनी प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट म्हणटा तो गोंयाक दिसूंक मेळटलो. हाजे खातीर टावन कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान बदल हाडपाची गरज आहा आनी एक्टूय अमेंड करपाची गरज आहा. ते आमी करतले. पण तशेंच करतले की प्रत्येक गव्हर्मेंट प्रत्येक मिनिस्टर वेगवेगळो सांगतलो वेगवेगळो टायम दितलो फायनल केन्ना जातली केन्ना. New fellows will come with the same objection saying that आपणाक regularize करून. What exactly you want to do by that? स्पीकर सर नवो रिजनल प्लॅन जो जाता थंय तुका नॉन डेव्हलपमेंट एरियेन इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव एरियेन तुका बांदपाक गरजूच ना. ती विकपाकूच गरज आसची ना बिकॉज यू वील बी इन्सेंटिवायज टू होल्ड ऑन टू इट and will be assigned a development right to it. Will a proper policy come in place and how long will it take? Will it take another 20 years or continuous up to 2030? I want a clear definite answer. Speaker sir, the regional plan 2030 will be conceptualized by taking the house into confidence. It is not a small document. It is going to be the important legislation. We will do it within the next 6 months. Number one. Number two, in that period, if you find that samki gorjechi वस्त आहा, you come to the board and we will give you case to case whether it is fit. If it is not fit, we will not convert eco-sensitive areas. Number two. Number three, I have not bought a painting brush as yet. So there is no question of painting anything which you fear. Sir, what is the provision of law? What is the provision of law? He's going to do this. Because there has to be something. One second. Whatever you do has to be legal. The Town and Country Planning Act can be amended if so required. The Act itself, the Act is not very strong. It is a 1974 Act. Yes. It has been amended several times. It can be really amended for one final time and make it really strong. We will do it. We will do it immediately. When? Immediately we'll do it. We'll do it in the next 7 days.